नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया रव्याचो शिरो। गॅसार हांवें आयदन तापत दवरलां, तातूंत हांवें अर्द कप तूप घातलां। तूप तापोवन घेवपाक जाय, विरगळून घेवपाक जाय। 1 कप रवो घालता। रवो आमकां बरो भाजून घेवपाक जाय। हे हांवें बदामाचे कुडके करून घेतल्या। थोडे किसमिस घालता। हातून जाय जाल्यार थोडे तुमी काजू घातल्यार जाता। बदाम आनी किसमिस मातशे रोस्ट करून घेवया। रवो भाजता आसतना तातूंत हांव 1 चमचो बेसन घालता। बेसन घातले म्हणटकीर शिरो खूब रुचीक लागता। रव्या बरोबर बेसन मातशें भाजून घेवपाक जाय। पळयात रवो असो भाजून घेवपाक जाय। चवी पुरते मीठ घालुया। हे हांवें 2.5 कप उदक गरम करून घेतलां। गरम केल्लें उदक तातूंत घालून घेवया। उदक घातल्यानंतर धवळून घेवया। गॅसाची फ्लेम हांवें मिडियम केल्या। उदक घातल्यानंतर अशें वेवस्थीत धवळून घेवपाक जाय। तातूंत गोळे जावपाक दिवपाक जायना। केशर थोडे दुदान भिजत घातलां। मिक्स करून घेवया, धवळून घेवया। अर्द कप साकर घालता। साकर घालता आसतना तुमकां जितले गोड जाय त्या प्रमाणे घालात। मिक्स करून घेवया, धवळून घेवया। अर्द चमचो घालता वेलचीची पावडर। वेलची घालून मिक्स करून घेवया। लो गॅस करून हाचेर झाकण घालून मातशी वाफ काडून घेवया। शिऱ्याक वाफ काडून जाली, गॅस हांव बंद करता। आता एकदा शिरो व्यवस्थित असो मिक्स करून घेवया, धवळून घेवया। आणि पळयात सामको रुचीक रव्याचो शिरो तयार आसा। रव्याचो शिरो तुम्ही करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायत, स्वस्त राहात। देव बरे करू।